ओके ओके सर, आता कोर कमिटी मिटींग जाली. सीएमान सांगले की PM मोदी येतले. सो कितें कितें एक्झॅक्ट प्रोग्राम कितें? 6 तारखेर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे गोंयांत येतात आणि त्याचे कारण ते सरकारी कार्यक्रमान ONGCचो एक कार्यक्रम बेतूल हांगासर आसा आणि त्यानंतर मागीर ते सरकारी कार्यक्रम हो मडगांव जातलो. अरावंड सीएमान जशें म्हटलां तशें वेगवेगळे बेनिफिशरीज आणि बाकीचे वेगवेगळे स्किमीचे बरेचशे जे हे आसात प्रोजेक्ट आसात तेचे वर्च्युअली हांगासरल्यान लॉन्चिंग जातलें. फावंडेशन स्टोन हांगाल्यानूच जातलें आणि कांय जी आसा NIT वगैरे तेचें उद्घाटन जातलें हांगाल्यान वर्च्युअली सगळें. मडगांव जो कार्यक्रम जातलो पळय, मडगांव बस स्टँडार थंय व्हडलो पॅन्डॉल घालून थंय तो कार्यक्रम करप अशें हें आसा. त्यामुळे आज मुख्यमंत्र्यान ऑफिसरांची मिटींग केली आणि त्यानंतर पार्टी कोर टिमीकूय तांच्यांनी ब्रीफ केलें. हो एक विशय आशिल्लो. आणि आमी इलेक्शन म्हणून येणाऱ्या दिसांनी आमचें तें गांव चलो अभियान आसा त्या संदर्भात चर्चा. येणाऱ्या दिसांनी आपले अयोध्येक वचपाच्या संदर्भात, कारण सगळे आमी आमदार खासदार पार्टीचे ऑफिस बेरर हे सगळे वचपाचे आसात. प्लस आमचे कांय कार्यकर्ते लोक अशे वयतले. त्यामुळे तेचेर आनी वेगवेगळ्यो ज्यो मिटिंग्स आसात म्हणजे आमचे आतां हें आसा हाची मिटींग आसा आपली महिला मोर्चा आसत, युवा मोर्चाचे नव मतदार संमेलन 25 तारीख आमी सगळे 18 जाग्यांचेर नव मतदार संमेलन करता. 18 वेगवेगळ्या कांय तालुक्यांनी एक, कांय तालुक्यांनी 2-2, 3-3 जागे. म्हणजे आमी सत्तरी एक जातलें, बिचोली 2 जातलीं, पेडण्यां एक, अशें वेगवेगळ्या तालुक्यांनी 2-2, 3-3 अशें एकूण 18 प्लेसीस आमची मतदार युवा नव मतदार आणि त्यांचे बरोबर प्रधानमंत्रीजी इंटरॅक्ट जातले. ते आमचो 25 तारखेर कार्यक्रम आसा सकाळीं 10 वरांचेर आणि प्रधानमंत्री 11 वरांचेर उलयतले. लायव्ह सेशन, वर्च्युअल लायव्ह सेशन. आणि मिटींग जी जातली पब्लीक मिटींग गॅदरिंग आसतली काय गव्हर्नमेंट 6 तारखेची? 6 तारखेचें गॅदरिंग जें आसा पळय तें गव्हर्नमेंट गॅदरिंग जातलें. वेगवेगळे बेनिफिशरी सगळे खंयचे प्रोजेक्ट पार्टीच्या प्लॅटफॉर्माचेर आसचेना तें. इट इज ऑन द प्लॅटफॉर्म गव्हर्नमेंटाचेर. कितें प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन? वेगवेगळे प्रोजेक्ट आसात. आता कशें जाता ते सीएमान गव्हर्नमेंट कार्यक्रम, त्यामुळे डिटेल ब्रिफींग तेणेंच करप ताका चड म्हत्व आसा आनी हांवें सांगप बरोबर जावचें ना. सीएम तुमकां सांगता ब्रिफींग एक्झॅक्ट जसो टायम टेबल आयलो केंद्रांतल्यान प्रायम मिनिस्टर ऑफिसांतल्यान टेंटेटिव्ह तेणें सांगलें आमकां कांय भितर फावंडेशन आसा कांय इनॉग्रेशन आसा, दोनी गोश्टी आसात ते करतले. इलेक्शन लागीं येता तेच्या रिगार्डींग कितें कितें? इलेक्शनाच्या संदर्भात आमी ऑर्गनायझेशन म्हणून जें कितें काम करूं जाय तें सगळें गांव चलो अभियान आमी करतात. 4 तारीख ते 12 तारीख पर्यंत गोंयच्या सगळ्या बुथांचेर 24 hours एक ना एक कार्यकर्तो त्या हाचेर आसतलो प्रत्येक बुथाचेर. प्लस पार्टीचे ऑफिस बेरर जे आसात आमदार आसात ते एक विलेजीन वयतले आनी ताका लागून तो कार्यक्रम आमी बिटवीन 4 to 12 कारण पार्लिमेंट आसा आमचे प्लस असेंब्ली सेशन ते मदल्यो डेट्स कितें आहा ते आमी पळयतात आनी ते करतात. कॅन्डिडेट नांवां केन्ना मेरेन? कॅन्डिडेट नांव नोटिफिकेशन जशें आयलें की मागीर येतलें. तेच्या पयलीं ते पयलीं आमी ऑफिस इनॉग्रेशन आमचे मोस्टली बिफोर 15th February स्टेट इलेक्शन आमी उद्घाटन करपाचें आसा बिफोर 15th February. सर विकसीत भारताचेर कितें प्रोग्राम जावं कितें अपडेट? कित्याचेर? विकसीत भारत सेम प्रोग्राम हय विकसीत भारत कितें तेजेर कितें अपडेट बीन जावना त्या प्रोग्रामाचेर? विकसीत भारत हांगा सगळे कडेन केला न्ही आमी कार्यक्रम. ह्या हातूंतल्यान नवीन थंय स्टॉलाय आसतलीं अशें सीएमान म्हणलेलें आसा. स्टॉल्स आसतलीं त्या हातूंत एक वेगळ्या पद्दतीचो कार्यक्रम करतात. थँक्यू. सर, अयोध्येचे काल प्राणप्रतिष्ठा जाले. हांगासून कितें मिनिस्टरांची आतां महाराष्ट्राचे कॅबिनेट फूल वचपाचे तशें गोंयासून कितें? सगळ्यांक तशेंच आसा की आमी हांगाल्यान जेन्ना आमचे रेल्वेन लोक वयतले तेन्ना त्यांच्या बरोबर आमी सगळ्यांनी बरोबर दर्शन घेवप. मंत्री आमदार पार्टीचे कोर टीम जी वयतली तांच्यांनी तांच्या बरोबरूच दर्शन घेवप अशेंच आसा. म्हणजे VIP आमी वेगळे बीन अशें ना. आमकां थंय एक टायम आसतलो गोंयच्या लोकांचो त्या वेळाचेर आमी वयतले थंय भितर. केन्ना वचतली कितें? मोस्टली आमी फेब्रुवारीच्या मिड ऑफ फेब्रुवारी वचूं शकता. सांगतले डेट जशी अलॉट जाली आमकां ट्रेन की मागीर हांव सांगता. सो मिनिस्टर बाबूश एडमीट आहा तेंच्या वांगडा कितें मेळप जाला कितें अपडेट? बाबूशाची खबर घेवपाक काल हांव मेडिकलान गेल्लो आनी बरो आसा तो. हांव बरो बसलो ताचे कडेन आनी मागीर भायर सरलो. त्यामुळे अत्यंत बरी हें आसा
खेळात तसं काय प्रॉब्लेम किती दोतोरांनी सांगल्यावर कशी किती काय ना ते रेस्ट 1-2 दीस ताका घेवपाक सांगतात डिस्चार्ज कितें म्हटलं डे जे खावन परत फाल्यां बीन जावं शकता पण बरो आसा बरें आसा आनी ती अफवा जी मुंबय वता तशें कांय ना ते अफवा आसा इट्स ओके व्हेरी फायन